कित्याक ते डिसिजन जातले अशें दिसता म्हाका. सी आय एम नॉट व्हेरी वेल कन्वर्सड कित्याक ते पार्टी प्रेसिडेंट लेवलाचेर जाल्ले आसा. आनीक म्हाका सकाळ ते सीएमाक मेळ्ळे, थोडे जाण वचून मेमोरंडम दिला आनी स्मार्ट सिटीचेर कितें मेमोरंडम दिला म्हाका खबर ना, पूण दिला कितें तरी. वॉटर टँकरचो इशू वेगळो. स्मार्ट सिटी वॉटर टँकराचेर म्हाका काल स्मार्ट सिटीचेर दिला दिसता. म्हाका सीएमान आपूण पळयता म्हूण सांगला खंय. आतां कितें तुका दिसता कितें सीएमान सांगलें सीएमान सांगला तें म्हाका दिसना. दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. हें लोकांक कळपाक जाय की स्मार्ट सिटीचेर तुमकां याद आसतली, तुमी काडून पळया तुमचे आर्कायव्ज. तूंय आशिल्लो त्या दिसाक, तुमी आशिल्ले. नोव्हेंबर 2021 लेट डॉक्टर जो डिसोजा, आबेडकीन मिरांडा, शेलेन वेलिंगकर, आमी हो जाहीर इश्यू घेतलेलो की स्मार्ट सिटी पळय म्हणटा इट इज हेडिंग फॉर अ मेजर स्कॅम म्हणून. आनी आमची उतरां सारकी जाली आज जर सीएम जागृत जावन सांगता की आय वील लूक इन टू द मॅटर, आय डोंट बिलीव. कित्याक म्हाका ह्या सब्जेक्टाचेर बरेचशें ज्ञान आसा. स्मार्ट सिटी डॅमेज जी जाल्या ती आतां ताणें हॉटमिक्स घालून बरेचशे पोनाक लिपयल्ले आसा. स्मार्ट सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅमेज करपाक स्मार्ट सिटी आशिल्ली 1100 कोटी मोडून काय खरेंच कितें तरी उदरगत करपाक हें मिशन आशिल्लें, आज हो प्रश्न चिन्ह आसा लोकां मुखार. सीएमाक आज अचानक येवन दिसता की आपूण कितें तरी पळोवन घेतलो. दॅट इज कंप्लिटली रिडिक्युलस. इतलें हांव सांगूंक शकता. पणजे पळय आसा सगळ्या वाठारांनी डॅमेज जाल्ली आसा. लोकांची बिझनसीस सफर जाल्ली आसा. पावसान कितें जातलें कोणाक खबर ना. सिवेज जी आसा, रॉ सिवेज, तुमीच कोणा तरी कूप सिटी म्हणून फाटीं आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ले रस्त्यार कूप सिटी करून दवरलेली. आज ती सिवेज मळ्या वाठारांत बी पयलें जाल्यार पळोवपाचें ना. एकच कितें जाला, अशें म्हणटलें आहा की जेन्ना वायट केन्ना पसरता जाणा, जेन्ना बरे लोक ओगी रावता. सायलन्स ऑफ गुड पीपल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस वॉट एवर इज हॅपनिंग. लोकांनी जागृत जावपाक जाय. हें कोणाच्या पक्षाचें कांय ना. बीजेपी वाले सफर जातले, काँग्रेसूय सफर जातले, कोण पक्षाचें हितून कांय ना. पूण लोक सफर जातात. दॅट इज अ गॅरंटी. म्हणजे आतां पावसान कितें जातलें सांगूंक जायना. आतां G20क लागून सगळें वयल्या वयर कवर केल्लें आहा. हांचे जर रेकॉर्ड्स काडून पळयत, म्हजे कडेन खूब मटेरियल आयलां आतां. लोकांनी म्हाका सप्लाय केलां. म्हाका कांय भितरल्या ऑफिशियलांनी सुद्दां कांय इन्फॉर्मेशन बरेचशें दिल्लें आसा. हे पळय ज्या पद्दतीन 1100 कोटी मोडल्या, इट मे टर्न आउट टू बी अ बिगस्ट स्कॅम इन गोवा सद्याक. एका टायमार आमी मायनिंगाचें आयकताले. मायनिंग सगळ्यात मोठें स्कॅम 35,000चे. पूण ते बीजेपी सरकारान पालयल्ले आहा सद्याक तरी. पूण आतांच्या काळात 1100 कोटीचे स्कॅम म्हणल्यार इट इज द बिगस्ट स्कॅम स्मार्ट सिटी. मोर्चा पळय आतां केन्ना कितें आसता. एक पार्टी डेकोरमान प्रेसिडेंटान जेन्ना सांगलां की इट इज सीएमाक मेळ्ळा आनी सीएमान पळयता म्हटलं म्हणून, लेट अस वेट फॉर दॅट. हो हांवें दिला तो म्हजो पर्सनल व्यू. सीएमान सांगला म्हणून कांय फरक पडचो ना. इट इज ऑलरेडी इन ट्रबल. म्हणजे जितली पळय डॅमेज जाल्या तितूंतल्यान रिकवर जावपाक इट इज नॉट सो इझी फॉर the smart city of Panjim. And a few days back, PWD minister had told to media that this time the Panjim city has to face the flooding. What do you like to say? Panjim city has to face म्हणून minister is telling that minister has to go home. अरे कोणाक लागून Panjim city is facing with the trouble? लोक डेली टॅक्स भरता मरे हांगा. डेली सकाळी उठल्यापासून न्हिदोपर्यंत टॅक्स भरता मरे. आनी न्हिदलेला आसतना कोण एसी घालता ते सुद्दां टॅक्स भरता मरे. कोण व्हॅन चलयता ते टॅक्स भरता. डेली तुमकां 500 एक नागरीक टॅक्स भरता मरे खंयच्यान ना खंयच्यान. आनी तुमी वयल्यान सांगता पंजीम सिटी हॅज टू फेस द कॉन्सिक्वन्सीस ऑन हूज अकाउंट. दॅट मीन्स यू आर एब्जेक्ट फेलियर. आनी म्हणून परतो म्हणटा, वेन गुड पीपल रिमेन सायलंट दीस इज बाउंड टू हॅपन. पणजेकारांनी, गोंयच्या नागरिकांनी, जे व्हिजिटर येतात सगळ्यांनी दोळे उगडपाक जाय. थँक्यू.